प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज संक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 19वी चीट 45 to 48 पर्यंत. आनी आयज आमी वाचता की जेजू देव मंदिरान वेता आनी थंयसर जेन्ना तो देव मंदिरान वेता थंयसर पळयता की लोक थंयसर गोरवांक विकता, बोकड्यांक विकता आनी देवाचें घर जे मागणेचें आसा तें थंयसर एका बिजनेस सेंटरा भाशेन करतात. आनी तो कितें म्हणटा, म्हजें घर मागण्याचें घर अशें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां आसा, पूण तें तुमी चोराचें धोळ केलां. आनी भाव भयणीनो, पोन्न्या कराराचेर लोकांक गोरवांक बोकड्यांक मारून हें तांचे एक सॅक्रिफायस करूंक जाय आसलो, कित्याक तो कायदो आसलो. कितें वायट आहलें, पूण वायट कितें तें जेन्ना लोक थंयसर येतालो देव मंदिरांक मागणें करपाक आनी हें जें बोकड्यांचें काम आनी विकपाचें काम आनी घेवपाचें काम आसतालें, लोकांचो जें मन आनी लोकांची चिंत ना फकत त्या बोकड्यांचेर आनी जें कितें विकतालें ताचेर वेतालें आनी खरेंच देवाचेर वचना आहलें. आनी खरेंच जेन्ना जेजू पळयता की आपलें घर देवाचें घर चोरांचें घर केलां म्हणून तो एकदम रागार जाता, सगळ्यांक भायर घालता. आमी आतां भाव भयणीनो नव्या करार आसा. आमी आतां नव्या करार आसतना आमी आमची कूड जाता देवाचें पवित्र आत्म्याचें मंदीर. जेन्ना आमी जेजूचे भावार्थी जाता तेन्ना पवित्र आत्मो येता आनी आमच्या भितर जियेता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरें जेजूचे भावार्थ दवरता, खरें जेजूक आमचो धोनी, आमचो स्वामी, आमचो देव म्हूण मानता, तेन्ना आमचें काळीज, आमचो आत्मो देवा भाशेन जाता आनी जेजू येता, पवित्र आत्मो येता आनी आमचे भितर जियेता. आनी जेन्ना आमी जाता, आमची कूड जाता पवित्र आत्म्याचें मंदीर, तर आमी कशें जियोंक जाय आमचें जिवीत पवित्र, आमचें जिवीत जावंक जाय पवित्र. आनी भाव भयणीनो, हांगा थीम वचपाची गरज ना. वय आमी वेता, जेन्ना आमी सगळीं बरोबर जाता, मिगोचे वेता, मीस करता तें बरें आहा, पूण जेन्ना आमी सहज म्हणटा की आमची कूड जावन आसा देवाचें मंदीर, पवित्र आत्म्याचें मंदीर आमी जावंक जाय. फकत इगर्जेन आमी फकत मागणें करून दिमी घालून मागणें करपाची फकतूच गरज ना. आमी आमच्या आख्ख्या दिसा आमी घरांत आसतना, आमी भोंवतना, आमी मार्केटान वेतना, आमी आमच्या कामाक वेतना, आमी कितेंय करतना आमकां ही सजमणी मेळोंक जाय. आमी जाणो जावंक जाय की आमची कूड जावन आसा देवाचें मंदीर, पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी खरेंच आमी पवित्रपणान आमी आमचें जिवीत जियोंक जाय. भाव भयणीनो, कितले फाटी जेन्ना आमी इगर्जेन वता, आमी त्या मिसाक वेता, तें देवस्पण करता, आमी सहज म्हणटा आमी खरेंच देवाच्या मंदिरान आसा आनी खरेंच आमी थंयसर पवित्रपण आमी दाखोवंक जाय. तें खरें, पूण आमीच जावन आसा देवाचें मंदीर. आमी ज्या जाग्यार वेता थंयसर देव आमचे भितर आहा. आमी जेन्ना न्हिदता देव आमचे बरें न्हिदता, आमी उलयता देव आमचे बरोबर उलयता, जेन्ना आमी जेवता कितें करता देव आमचे बरी आसता आनी जेन्ना आमी चलता देव आमचे बरी चलता. जेन्ना ही जें सत आमच्या मनान, आमच्या काळजान रिगून रावता, खरेंच आमी देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरून आमी तें दिसपट्टें जिवितान पाळटा. खरेंच आमी दाखयता की आमी खरेंच आमी जेजूच्या पाटलावर आमी भुरगीं देवाचीं. भाव भयणीनो, जेन्ना आयज ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, आमी थाराय करुया, आमी नियाळ करुया उतराचेर आनी दिसपट्टें आमचें जिवीत ह्या पवित्र आत्म्यान जें भरलां आमचे भितर, वो देव आमचे भितर आसा, हें पवित्रपण आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी जियोंक, हें आमचो निश्चय, हो आमचो थाराय जावनी. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आयज आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.